Povegi trocul gaia, Volvis mora pagara, Chegar și critu vivor, Evac sorgidam gaia, Volvis mora chamara, बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. जो असलो जो असा आणि सदनकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे असो. भाव मिळीनो सगळ्यांक तुमकां सकाळच्या दिसाक मागीर मोग सेवकार देव मंदिरांत आज आमी मीस भेटीत जुआंव फाल्कांव ह्या आमचे बाप आसात ताची गोची आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. मागुया जुआंव फाल्कांव ह्या आमच्या भावाक स्वर्गीच्या बापान आपणे आशिल्ली शांती आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे भागिली तो जावंक. तशेंच मागुया सिस्टर प्रिसिल्ला ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंटांतले आपलो वाडदीस संभ्रमता आनी जेम्स आनी मारिया फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात तांचेय पासत हे मिसांत मागुया. मागुया आमकां एकल्याक देवाची कृपा ताच्या उतरांतल्यान आमी गिरेस्त जावं सगळे तरेच्या अशक्तायेचेर आमी जैत व्हरूंक आनी देवाच्या संबंदान सदांच आमी जिवंक पावंक. काळजांतान दूख दोतल्यांक बक्षणी दिवंक तुका बापान धाडला सुम्या काकूत कोर. Somia kaklut kod, तूं आमकां जिवीत दिवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर. Krista kaklut kod, शासनाच्या जिविताची वाट तूंच आमकां दाखयताय. तूं सोत वाट आनी जिवीत सुम्या काकूत कोर. Somia kaklut kod, आनी सोरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. आमच्या एकल्याची इंतेसांवां बापाक उबारुया. सोर पदवीदार आनी शासनाचे देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच मोगान चलयताय. तुज्या भुरग्यांची मागणी आज दोयेन आयकून घे आनी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत तुजी शांती भोगूंक एकामेकाच्या एकचारान जिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. Amen. बसुया. भयणी भावांनो आमचे रुटीन जाल्या जमात प्रचून जाल्यार आमी बसता आनी देवाचें उतर आयकूंक तयार जाता. आज मातशें पद्दत बदल्ल्या हांवें. देवाचें उतर तुमी आयकुच्या आदीं म्हाका जाय तुमी चिंतान देवाचो उतराचो संक्षेप आनी मागीर उतर आयकलें मागीर तें वेता एका कानांतल्यान आयकून दुसऱ्या कानांतल्यान वेता. हाचे पयलें वाचप सामुएलाच्या पुस्तकांतलें दावीद आनी साऊल. साऊल राजा आनी दावीद फिलिस्तीकाराचेर जैत मेळ्ळे उपरांत लोक खुशाल जाता आनीक म्हणटा साऊलून मारलो 1000 दाविदान मारले 10,000 आनी उतरां आयकून सावलूक राग येता.
सावलूक निड्डुकाय जाता दाविदाची, रागान भरता आनी राग, जेलसी, हेट, एंगर कितें करता? सावलूक दाविदाचेर प्लान काडटा मारूंक दाविदाक जितोच मारतलो म्हणटा. म्हाका 1000 दिला आनी दाविदाक 10,000. हो केन्नाचो रे? भाव भयणीनो, निड्डुकाय, जेलसी, नाटकाय, नोसाय सगळीं उतरां आयकूच ती कितें दाखयता आमकां? कॅन टेक अस टू एनी वे, मुखार कितलीं फुडें उडयता. जेलसी आज कितली, कुटुंबांत जेलसी, भावां भयणां मदीं जेलसी, भावां भावां मदीं, शेजाऱ्यां मदीं, आमचेच मनांत देखून जायते फावटी येता. आय विश आय एम नॉट हॅपी वीथ माय सेल्फ. I wish I was this one and that one. I wish I had lot of money. I wish I had the luxuries of life. We are not happy. सावलून कुशाल जावंक जाय आसलें आपल्याक आनी सगळे इस्रायल पयजेक दाविदान जोईत दिलें म्हूण, पूण ना, ताका निड्डुकाय जाता, जेलसी जाता आनी तो येवजिता मारूंक, जितोच मारूंक येवजिता. शुभ वर्तमानांत भाव भयणीनो आमकां दिश्टी पडटा जेजू. सगलो लोक जेजू फाटल्यान वयता. ही वॉज लायक अ मॅग्नेट एट्रॅक्टिंग पीपल. जेवनासतना बऱ्यान जेजू फाटल्यान वयतात लोक. न्हूच फकत पिळेंतली बरी जावंक, पूण ताचें आसणें खुशाल करता. जेजू आमचे बरोबर आसा, जेजू आमी अनुभवता तेन्ना खरी खुशालकाय मेळटा. ताचे बरोबर वेतेल्यांक हो अनुभव मेळलो. आनी हो जेजू भाव भयणीनो आमकां ह्या मिसा बेडीन मेळटा. हो जेजू आमकां ब्लेसड सॅक्रमेंट थंय तो आमचो सांगात करूंक रावता. हो जेजू जिवो, हो जेजू आमकां एक एकल्याक घोटाय दिता, बुजवण दिता, स्फूर्ती दिता, आमच्या जिविताक नवो रंग दिता. देखून आमी धांवून धांवून ताचेशी येवंक जाय, ताचेशी बसूंक जाय आनी ताचे स्फूर्तीन आमच्या दिसपट्टे जिविताच्या वायटाचेर आनी तरेतरेच्या आव्हानांचेर जैत व्हरूंक जाय. आयज हें देवाचें उतर आमी आयकुया. दोनूय बाजूंनी पाजलेली तोरबारी भाशेन दिसान दीस कितें तरी आमकां सांगता. आनी देवाचें उतर आयकूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमची मनां काळजां तयार करुया. आनी आतां हें देवाचें उतर चितान आमी आयकुया. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिस्तारांक मारून दावीद परतो येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो दोल काशीच्या आनी वेणूच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचत सावलो राजाक मेळूंक आयल्यो. त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000. सावलू एकदम तापलो आनी तीं उतरां ताका बिलकूल मानलीं नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार ताणें 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फकत 1000. रायपूण मात भायरान ताका सगलें आसा. तो दिसतान सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सावलून आपल्या पुता जोनाथनाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक कळीत केली. पूण जोनाथनाक दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनाथनान दाविदाक असो शिटकायलो, म्हजो बापूय सावलो तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव, खंयसरूय गपचूप लिपून राव. आनी तूं लिपून रावतलोय
त्या शेतांत हांव म्हज्या बापाय बरोबर येतां आनी म्हज्या बापाय कडेन तुजी गजाल काडटा. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमयता. म्हणटच जोनाथनान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हणलें, तुज्या सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातक कोचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना, पूण कितेंय केलें जाल्यार तें तुज्याच बऱ्याक केलां. ताणें आपलो जीव संकश्टांत घालून फिलिस्तारांक मारलो आनी सर्वेस्परान इस्रायल पोरचेक व्हड जोत दिलें. तुज्याच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलां आनी तूं कुशाल जालाय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारून निरपराधी रगत आनी तूं कुशाल जालोय. वारोयताय, जोनाथनान उतरां सावलूच्या काळजाक बसलीं आनी ताणें सोपूत घेतलो, जिव्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव तुका मातचो ना. इतलें म्हणसर जोनाथनान दाविदाक आपयलो आनी सगळें ताका कळीत केलें. तेन्ना जोनाथनान दाविदाक सावलुशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन ताका ताजेशी रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका पिरांत ना. म्हणुया, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका पिरांत ना. म्हजी काकूत कर देवा, मनीस म्हाका पिळटात, दिसभर म्हजेर झगडीं मांडटात, म्हाका पिटापीट दितात. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका तोखटायतात. हिशोब नासलेल्यो वैरी म्हज्या पाळ्यांक लागतात. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका पिरांत ना. कसो हांव वाटसुरो पोतेशी जाला तें तूं बरो जाणय. म्हजी तुका मेजून मापून तुज्या दाब्यांत भरून दवरल्याय. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पळून बेतले. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका पिरांत ना. हें हांव बरें जाणां, देव आसा म्हजे वाटेन. देवान दिल्लें उतर हांव वाखणटां, सर्वेस्वराचें उतर हांव वाखणटां. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका पिरांत ना. देवाचेर पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका पिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? देवा, आंगोण करून हांवें तुका उतर दिलां, तें तितलेंच आसा. दिनवासनिश्तो येवन तुका भेटयतलो. जबाब, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका पिरांत ना. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकवयलें, अमरपण परजोड लायलें. सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गलिलेच्या लोकांची खेद जाली. ते भायर जुदेवाकतावन जेरुजल्याकसून जॉर्दानाचे पेल तोडी तावन
आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची ओड उरपोंस तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची व्हडली उरपोंस पळोवन ताणें आपणाक चीट दिना जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेडे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सोरपटून उयेली मारतालेत आनी म्हणटालेत, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणणी तुका क्रिस्ता. हे देवाच्या उतरांतल्यान बाबा भयणीनो, आमी मिसाची भेट फुडें व्हरुया. मनान धरून तोच जेजू जाणें सगल्यांक भलायकी दिली, वायटकारांक बरी केली, तो ह्या अवताराचेर येतलो. ताच्या जेवणाच्या बोडान आमच्या मना काळजांतली निड्डुकाय सोंपोवन जेजू सांगतात आमच्या जिविताची वाट चलूंक करपा मागुया. बेटणीचें गीत करूया. गायन गावया. गोवा कोडयो बारीक ओडक्यो C17 पान पोस्टीस C17 पेज 35. गोवा कोडयो बारीक ओडक्यो हुंड्याचा दाची वापोस मोच्या बाबा बळी वांगडा जेजू भितर जिवीत मोचे मिसा भेटून जागा मनशा जिवा म्हणो बसून करे मनशाक सोडून जिवी सोडून तोशे बाबा जेजू सोबे कोपताव तुका जिवीत मोचे मनशाक सोडून जिवीत सोडून तोशे बाबा जेजू सोबे कोपताव तुका जिवीत मोचे. बरी भावांनो, आमचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र वेच्या दवा सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी बोलयेचो उगडास धरून समरोम करता तितलेय पावटी आमचो सोडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून हे पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवन आमकां निर्मी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवंतपण पोर घुट्टा. थीर बरमशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या
बाप्पा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रोसनां तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन सोमते पुऱ्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या की काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बाप्पा कालतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटूनच्या की आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरमता, तुझें पुनर्जीवन फळ आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा आमचे सोडवणी पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणा वरवीं आमकां तुजी इश्टागत जोडली, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटिता. तिचेर तुजी दोळाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावं शिकोर. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं. अशें देवाचे माई बोबागियोन तांकां पारमरीच्या बागियोन जुजे तिच्या पुतीच्या तुज्या बागियोन दोमनुतांच्या आनी बोबोई रक्षाशींच्या बागियोन मिंगेल आमच्या आस्काराच्या आनी समेज भक्तां सांगता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनोनीचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बाप्पा हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिजे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाच्या, फिलीप आमच्या बीश साहेबा सांगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी धर्म मुणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेली सगळे पोरचे सांगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुजे उजीर हांगा तुवें एकठांय केलेल्या तशेंच आपल्या घरांनी रावन एमिसांत भेटींत वांटो घेतल्यांची तूं दया कर आनी तांची मागणी दयेन आयकून घे. कोण वळे बाप्पा संवसारांची पळयल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजी तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक बो करून जिवां फालको आमच्या भावाक आनी तुजे इश्टागती त्या संवसाराक ओंतलेलें समेस्त सांग मोय पासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगून सासणांक दादुशी जातल्या म्हूण आमकांय बरोवचो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक बांबडीनो जेजू आमचे काळजांत येवचो वेळ जालो. ताका आमी घेवन ताचेच एकचारान वाडूंक आनी जे भाशेन लोक ताचे फाटल्यान धांवतलो आमी तो आमकां दितेली शांती दितेली खुशालकाय आपणावंक आनी ताचे गोड संबंदान जिवंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुजो राज समका येवं, तुजी कशी सुरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रास आयज आमकां दी, आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस, आनीक आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता, तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंदांतली वाटाय. कित्याक खराच पोटकी पृथ्वी आनीक मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक बळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण जे पवित्र सवेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सव्य आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असो जेजू आमचो सोरवुंडार तो सगल्यांक बरें करीत गेलो. वायटकारांक बरी केली, मेळ्यात्मे बसयल्ल्यांक तांणी पेकोवणी दिली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे ताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताच्या संबंदांत जियेतली आमी सुभागी. सौम्य, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या तुज्या एका एका उतरान उतरान म्हाका म्हाका भलायकी मेवतली. जिविताचें उदक, जिविताचो उंडो, कुमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. D23:5-60, D23 पेज 60. जिविताचें उदक हांव पियो घेवचें कानेऱ्यार, जिविताचो उंडो
प्रार्थुया. देवा आमचे बाप्पा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केले, तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्या. आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. शेवटाक गायन गावुया E2 आर्गां तुका सोमिया 570 आनी 100 E2 पेज 76. आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दोनिया आर्गां तुका slow.